मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. ऋत्विक उठूकच ना, अजून 10 जाली आता ब्लॉग स्टार्ट करता. एक्चुअली जालें कितें तुमकां एक खबर सांगता हांव ऋत्विकाचे इश्विकाचे. सो की करता आयज की केलें हांवें च्या पिले, म्हणजे हांगाच बसून च्या पिले हांव बेडरुमानूच तेजे फुड्यानूच. सो जाता कितें आतां ते पाळणे आसा न्ही, सो हे पळय पाळणे हांव जे हांगा लागीं दवरता पाळणे. ओके, मागीर हांव पयलीं उठ्ठा न्ही, मागीर तो न्हिदलो आसता इश्वीक. तर हांव उठ्ठा, वयता, ब्रश करता, तोंड धुता बीन आनी च्या पिवंक बसता. हो कितें करता खबर आहा, थंयच्यान उठलो न्ही, थंयच्यान न्ही बेडार येता. कळ्ळें तुमकां न्ही, अशें बँड करून न्ही सामको हांगा पर्यंत बेडार येता. ओके, बेडार येवन हांगा पर्यंत पावता. हांगा पर्यंत काल तो हांगा पर्यंत पावल्लो. एक्चुअली जालें कितें, ब्रश केलें पयलें न्हिदलेलो, रुमान बसले च्या पिवपाक. म्हणजे च्या आजून येवंक नासलें, आई म्हणपाली आपूण च्या करता म्हणपाली. बसले, परत येवन पयलें हांवें पळोवचें पडटा म्हाका येवन कित्याक तो उठ्ठा न्ही, तो उठ्ठा की तो मागीर उलटा आसा हांगासर आनी आवाज बीन कांय करना न्ही, म्हणजे उठ्ठाना बीन रडना बीन कांय ना, सायलंट आसता. म्हणून हांव परत येवन चॅक करतालें बाबा हांव उठला काय ना. ओके, पयलीं आनी गेलें हांव भायर बसलें, कळना बाबा कितें जालें म्हाका. परत येवन पळयत जाल्यार हो थंयच्यान पाळण्याच्यान बेडार येयलो आनी हांगा पर्यंत पावल्लो. हांगा पर्यंत जस्ट इतलेंच उरलेलें, हांगा पर्यंत पावलो. तितल्याकूच न्ही हांव पावलें. सो बेगिना ताका पळयलें हांवें आनी बेगिना ताका उखलून घेतलें हांवें. असलीं कामां करता इश्वीक. आतां कितें करपाचें. सो आतां कितें करता हांव, आतां कालच्यान न्ही हांव हांगाच घेवन बसता. हांव च्या आनी कितें खावपाक कितें आहा तें हांगाच घेवन बसता. सो आतां तेंच केलें हांवें. खालें हांगाच बसून खालें हांवें आनी ताका आतां बेडार घातलेलें हांवें. हांगासर मदीं घातलेलें पळय, सायडीन सगळें हांवें पिलो दवरला. सो ताका आयज बेडार घातलेलें हांवें. म्हणजे न्हिदलोलो तो पाळण्यार, मागीर हांवें ताका उखलून बी बेडार घातलें. मागीर हांगाच बसून हांव चाय पिलें. मागीर हांगाच बसलेलें हांव. च्या पिवन जालें की मागीर हांगाच तशें आड पडलेलें. तितल्याकूच तो उठलो. आतां असो करता. जस्ट तो मिस जालो. हांगा पावलो तो, जस्ट मिस जालो ना. इफ हांव पावना न्ही सकयल पडपाचो. हांगा पर्यंत पावलो तो, आवाज ना कांय ना, रडना बीन कांय ना, असलो करता. आतां कितें करपाचें. आनी पाळण्यांतल्यान उठ्ठा आनी डायरेक्ट असो करून बेडार येता. जस्ट तो मिस जालो. नाजाल्यार खबर ना आयज कितें जावपाचें सतत त्या दिसाक. ताका लागून आतां हांव बेडारच बसता, नाल्यार आई येवन बसता. म्हाजें कितें काम आहा तें जाल्यार हांव करतां. असलो जर आत्तां उठलो ताका भायर घातला. कितें सांगपाचें. एक उठना रे, ऋतुकाचें न्हीद जायना. खंय गेलो तो मस्तो. आपळ्या मस्तो खूब काम करता. मस्तो उग्गी, आवाज ना. कितें रे, अय बेडांतल्यान भायर येता. हा इश्वीक कितें करता काम. उगी सामको पळय तरी आवाजूच ना. गूड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. आं गूड मॉर्निंग. कितें जालें. हां उबें रावन म्हणटा. म्हण गूड मॉर्निंग म्हण. आं आं म्हण. सावकाश स्लो. ताकत ना तुका. पोटाक अजून चाय पडूंक ना न्हू रे. गूड मॉर्निंग म्हण सगळ्यांक. आतां असो एक हात सोडटा आनी उबो रावता पळयात. जालो आतां व्हडलो. आनी कितें जाय. हाय म्हण सगळ्यांक. सांग आपूण बेडांतल्यान पाळण्यांतल्यान भायर येता म्हूण सांग. चुपार उस्तां कोणाक सांगनासतना. आं ओय कितें मस्ती करता. चल आतां मामाम करया. तो ताका आतां हांवें चाय बी पिली. आयज कांय करूं ना. चिंतलेलें कितें करया म्हणून. शिव आयज सकाळीं 5 गेलो. काल रातचो 1 येयलो इव्हेंटांतल्यान, वास्को इव्हेंट न्ही. आनी सकाळीं 5 गेलो. हय 5 5:30 मस्त गेलो. सो कांयच करूं ना आमी. सामोसा हांवें ते रॅप करून दवरला फ्रिजीन. करपाकूच मेळोंक ना. सो आनीक आयज हांव करतलें स्टफींग सामोसाचें. स्टफींग करून ते सामोसा पट्टी हितून पॅक करून दवरतलें. केन्ना आमी फ्राय करून हाडटा न्ही. सो तो आयज बेगिना गेलो शिवनाथ. सो आईन बेश्टे फोव घालिल्ले, कळ्ळें न्ही, तेच खाले आमी. आनी कांय ना. आमकां अशें कांय हेवी ब्रेकफास्ट जाय अशें ना. घरा आसता न्ही. सो सामोसा जाय घातले फ्रिजीन. सो आतां आमी ब्रेकफास्ट बीन केलें. ताका आयज करता हांव ओट्स आनी बनाना. काल ताका लागून हांवें बनाना हाडलेले. ब्लिंकिटांतल्यान बनाना.
ते ब्लिंकिटान कितें करता तुमी सगळें सामान न्ही भाजी आसूं बनाना फ्रूट सगळें फ्रिजीन दवरतात तरी पूण मातशें हें जालां बनाना सो ताका आयज करता ओट्स काल ताका हें केल्लें नाशण्याचें केल्लेलें ओट्स आहा सो ताका आतां ओट्स करता आनी खावयता ओके सो चला मेळटा तुमकां मागीर सो आयज न्ही भायर बरें दमट आहा अशें दिसता की पावस पडटा कशें अशें उरलें न्ही जाल्यार बरें दिसता मातशें जिवाक नाल्यार वत न्ही पळोवपा नाका गे माम कर बेगिना खावंक बसता पळय तेन्ना स्टार्टींग 2-3 चमचो बरो खाता मागीर दोळे पुसता तोंड पुसता नाक पुसता न्हीद येता तेका रोखडेंच न्हीद येता तुका न्हू हाय खंय तुमकां सगळ्यांक पळय पळय आंग मोडटा दोळे पुसता असोच करता मागीर ते खाल्लें की ताका हांव रोखडें न्हीद घालता तो मातसो न्हिदल्यार न्ही मातसो तो फ्रेश जाता गे थोडें उरलां तूं च्या पिवच रे हो आतां उठलो हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब फो केला फो नाका खंय हो टेस्ट खारी जाय का खारी बिस्किटांच्या कारी कारी बऱ्या लागता टोस्ट सोंपल्या आमगे आमी टोस्ट चड खातात तो खारी थंयच आहा म्हणून आमी टोस्ट हाडपाचें बंद केलां खा बेगिना बेगिना सो आतां न्ही हांव नाशण्याचें आंबील करता कित्याक आयज फोव खाला न्ही पोटान सामकें भूक लागपा फोव बीन केले न्ही हय जाता पोटान भूक लागता आनी तेणें फोव बीन खावंक ना ऋतिकान जस्ट ताणें 2 खारी खाला म्हणटा नाशण्याची करी एक ग्लास पिले आनी लॉन्च आसूं तेज्या वांगडा लॉन्च आनी नाशण्याचें आंबील न्ही पिवंक जाय ते दाखयता तुमकां हांव कशें करता तें फाटीं दाखयल्लें हांवें खूब वेळा सो दाखया म्हटलें की न्यू कोण येता न्ही आमच्या यूट्यूब फॅमिली तांकां लागून आमकां 3 हे म्हाका आईक आनी ऋतुकाक 3 पेलो न्ही उदक घेतलां की मीठ घालता एज पर द टेस्ट मागीर टेस्ट करून पळयात तुमी मीठ कमी जातलो जाल्यार सो आतां न्ही हो चमचो न्ही हांव 4 चमचो घालता कित्याक चड घातलें न्ही तें मागीर थीक जाता दाट जाता मागीर पिवंक बरें लागना एक 3-4 न्ही हो चमचो घालपाचें आनी बरें ताका मिक्स करून घेवपाचें पयलीं गॅसीर दवरनाकात पयलीं हें मीठ नाशण्याचें पीठ बीन घालून न्ही सगळें पयलीं बरें मिक्स करून घेयात लम्स बीन जावंक जायना इफ तुमचें सपोज हें आंबे थीक जालें जाल्यार उदक घालपाचें कळ्ळें न्ही सो चड पातळूच बरें तें पिवपाक सो हो 3 पेलोक न्ही हांवें 4 चमचो नाशण्याचें पीठ घातलां आनी बरें ताका मिक्स करून घेतलां ह्या स्टेजीर न्ही टेस्ट करून पळया उदक मीठ बीन सारकें आहा जाल्यार नाजाल्यार मीठ घालात सो आतां न्ही हांवें गॅसीर दवरलां आनी अशें ताका मिक्स करत रावात तें बरें ताका बॉयल येवंक जाय आनी मातशें थीक जातलें चड न्ही कित्याक पिठो कमी घातला न्ही ताका बरें बॉयल येवंक जाय कितें अशें हालयत रावंक जाय खंय नाजाल्यार ते गुटल्यो मारता मागीर बरें ताका बॉयल येवंक जाय सो हें पळयात जाल्लें आसा पळयात आतां न्ही हें थीक जालां आनी ताका न्ही बॉयल येयल्लें हांवें न्ही गॅस बंद केला सो हें आमचें आंबील न्ही रेडी तुमकां जाय जाल्यार थोडो शुगर घालात नाजाल्यार सॉल्ट घालात आमी न्ही केन्ना शुगर घालून पिना थोडेशें सॉल्ट घालता हें पळयात बरें जालां सो हें पळयात आंबील आनी तेज्या वांगडा लॉन्च आसूंक जाय हें लॉन्च न्ही पयर आमगे ते विनया येयल्ले न्ही आमची यूट्यूब फॅमिली ते घेवन येयल्ले सो म्हटलें हेंचें खावया म्हटलें हेजें बरें आहा पिकल सो हेज्या वांगडा न्ही पिकल आसूंकूच जाय एकदम बरें लागता सो म्हाका न्ही हेज्या वांगडा न्ही पिकल जाय खूब लायक ओके सो मागीर न्हांवपाक घालता सकाळ तुमकां सांगलेलें न्ही इशिकाचें खबर तशेंच न्ही रितुके बाबतींत जाल्लेलें मम्मीच्या घरा कळ्ळें न्ही सो रित्वीक न्ही बेडान न्हिदलेलो तेन्ना रित्वीक कितले म्हयन्याचो आसलेलो 7 का 8 म्हयन्याचो आसलेलो 8 म्हयन्याचो दिसता काय 9 बेडान न्हिदलेलो तो केन्ना खबर आहा ताका न्हांवून बीन जालें मागीर ताका न्हिदूंक घातलेलें आनी अरावंड 1 o'clock तें न्हिदलेलो तो म्हणजे हांव उठून पळयतालें ताका उठला का ना आनी तो बी तसोच गी उठ्ठालो केन्ना रडटालो केन्ना रडनालो सो न्हिदलेलो तो म्हणजे हांव पळोवन आयलो आनी गाढ न्हिदलेलो तो रित्वीक पयलीं आनी आयलो पयलें येवन बसलें ढब करून आवाज येयलो पळय जाल्यार रित्वीक सकयल पडलो बेडांतल्यान वयर रडून नाका तोय रडटा तेज्या वांगडा हांवूय रडटा आई रडटा तकलें आपडलें ताका ढब करून आवाज येयलो हांव जस्ट ताका पळोवन आयलें बसलें ट्यूब पळयतालें केन्ना उठलो केन्ना फास्ट येयलो फुडें आनी केन्ना पडलो कळकूच ना असली खबर तेन्नाच्यान मातशें आमी अशें अवेर कित्याक आमकां ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आहा न्ही सो ताका लागून मातशें अवेर वो आयलो खबर आयकपाक तुजी खबर सांगना भैयाची खबर सांगता आतां तूंय तोच करतलो सो ताका लागून मातसो भंय दिसता
खंय पडात बिडात रोकडो फास्ट चलता हो बी तसोच तोय आसा तसोच फास्ट सामकें केन्ना फुडें वयता म्हूण कळना इतलें फास्ट असले पळय तो सामको मिस जालो इश्विका नाजाल्यार ही फाव सपोज वचोंक ना भितर जाल्यार तो पडपाचो असलें ओके सो नाशण्याचे आंबील करून पियात हेंय मातशें थीक जाला सो 3 चमचो खूब जाले न्ही गे 3 चमचो खूब जाले हेंय न्ही मातशें थीक जाला इफ थीक बीन जालें न्ही जाल्यार उदक घालपाचें तें उदक घातलें मागीर खूब जाता तें पितलो कोण तो हें हांवें 4 चमचो घातलेलो न्ही तर 3 चमचो घालपाचें बरें जाता पिवपाक सो तिका विचारलें हांवें तूं नाशण्याचे भाकरी बीन करता आपूण करता हांव पाली कित्याक आमगे न्ही नाशण्याचें पीठ न्ही खूब आसा सो तिका सांगलां फाल्यां नाशण्याची भाकरी कर म्हणून पळोवया नाशण्याची भाकरी हांव नाशण्याचें तालीपीठ बीन करता हांव बरें जाता कांदो बी घालून कितें रे आयलो रे किचनान काम करपाक तालीपीठ बरें जाता आनी गरम गरम खावंक जाय आं नाशण्याचें तालीपीठ भाकरी आमी केन्ना करूंक ना सो ती बाबा आपूण करता हांव पाली जाल्यार बरें जालें फाल्यां तुका करून घेता आनी ते भाकरी बी केले न्ही 3-4 दीस बरें उरता कांय पिड्ड्यार जायना ओके जाल्यार हांवें पिता मागीर मेळटा तुमकां घातला गे कमी घातला हांवें मीठ चड मीठ घालूंक ना हांवें कमी घातला लोणचें गे लोणचें चाटपाचें आनी पिवपाचें बी लागता सो चला आयशूय न्हिदलो आतां हांव करता नुस्तें क्लीन आनी आयज म्हाका लाडू करूंक जाय जे तुमकां ऑलरेडी शेअर केला हांवें हेअर फॉलाक हेच्या पळय कितलेशे आसले सगळे सो करया म्हटलें आनी लाडूय म्हजे सोंपले खजूर नासलेले ते खजूर हांवें हाडले म्हटलें आयज म्हाका कशें करून न्ही हे सगळे लाडू करूंक जाय सो आयज नुस्तें हांवें ऑर्डर केलें कित्याक शिवूय ना खंय कामाक बिजी आहा म्हटलें सुंगटां आनी सोंदाळे तशें आमकां इतलें लायक ना पण इशुकाक आतां आमी सोंदाळे घालता न्ही मदीं आमी तेन्ना लास्ट घातलेलेच हांवें नुस्त्यांनी घालूंकूच नाका मदीं सो सोंदाळे हाडला सोंदाळे फ्राय करतले आनी सुंगटां आनी शांगो घालून करी करतले सेपरेट शांगो घालून करी करतले आनी बांगडे आसलेले पण बांगुल्ले आसलेले हांवें ते हाडूंक ना इतले सोंदाळे तो इशू तरी खातलो न्ही आनी बरें आहा सायजीन बरें आहा म्हणजे हाफूच किलो हांवें सुंगटां हाडला सो शांगो घालून करी करतले जस्ट मसालो घातला ग्रायंडरान ओके हांव क्लीन करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो आतां करता हांव करी शिव आयलो तो न्हिदला रातचो तो एकांक येयल्लो सकाळीं 5 गेल्लो तो न्हिदला न्हिद म्हटलें ओके सो बेगिना करी करता सुंगटाचें काय शेअर करना इशुका तो उठोंक ना ताका सगळें भिजत दवरलें हांवें दाळ आयज ताका सोंदाळे घालतलें आनी खिचडीन हांव पालक घालतलें आनी दाळ हें नुस्तें ताका न्ही बॉयल करतलें ओके सो करूंक येता मागीर मेळटा सो जालें म्हाजें इशुकाक नुस्तें बॉयल केलें सोंदाळे हळद लावन ताका बॉयल केला हुमण जालें रेडी मातशें राव हे पळयात करी सामकें टेस्टी जाला बरें जाला सारकें शांगो घालून चडूच केला कित्याक फाल्यां बी जातलें हय का न्ही आनी हाफ किलो सगळें सुंगटां घालून केला जालें आयचें बरेंशें पिकला वांगडा जेवपाचें आयज नुस्तें आतां फ्राय करूंक जाय म्हटलें नुस्तें पयलीं इशुकाक हांव रेडी करता खिचडी मागीर आई ताका भरयतलें शिव उठलो शिवाक मेळटा न्हिदलो तो तितलो फोन आयलो हेजे अशेंच न्हिदच्या टायमार सगळ्यांक फोन येता कितें बरें न्हिदलो होय न्हिदलो चादर भांगरो चादर दवर रे भितर हो पळय होय न्हिदलो चादर घेवन अबे हांगा चादर घेवन तोय इव्हेंटाक गेल्लो न्ही खूब काम केलें ताणें सो हांव हांगा न्ही लाडू करपा काडून दवरला अजून करूंकूच ना हांवें करूंक जाय मागीर हो उठलो भितर राव कितें 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 म्हणटा हाय म्हण चल ममाम करया हां फीश खा फीश सो आमी आयला मॉल दी गोवा तें नाका सो आमी आयला मॉल दी गोवा आमचें एक काम आसा आमचे एक युट्यूब फॅमिली येतले आमकां मेळपाक तेच्या कडेन एक काम आसा तें कितें काम आतां सांगना येतले ब्लॉग येतलो कळटलें मागीर तुमकां ऑलरेडी थोडे दीस उरला केन्ना मेळ्या आयज मेळ्या फाल्यां मेळ्या म्हणटे आयज जालें लंचाक मेळ्या डिनराक मेळ्या म्हणटा जावकूच ना शिव नासलेलो न्ही इव्हेंट आसलेलो इस्टर बीन आयलेले सो टायमूच मेळोंक ना मेळपाक सो आतां येयली आमी आनी ते रावला वयर सो म्हटलें आमी परवरीत प्लॅन केलें मेळपाक रिट्स क्लासीक वयर तें हांवपाक आमी परवरीत मेळया म्हटलें एक्चुली प्लॅन आसलेलो पणजी सो प्लॅन आसलेले पणजे मेळपाचें म्हणून काफे बी तें हांवपाक परवरीत थंय मेळया म्हणून ओके चला तेंच आमकां पळोवंक जाय आनी येवंक जाय आमकां मेळपाक
फोटो पयला हेजे हांवें वॉट्सॅपार ते मागीर डिफरंट दिसता न्ही तेच पळोवन येतले आमच्या लागीं हांव काय इतलें ताका वळखना हो येना म्हणटालो भायर सरलेली आमी अर्दे पावले सगळे लिफ्टी कडेन हेणें आमकां पयलें आनी गेलो मागीर तुमचे पॅन्ट चेंज करून यो म्हणटा हांव हांगा सोदता तें खंय आसा हांव ताका वळखना तेणेंच पळोवंक जाय आतां तिंगा वयर ती हात दाखय स्ट्रेट पळय सो फायनली आमी मेवळी आनी हांगासर न्ही हांव तेंचे फेस हायड करता फॉर सम पर्सनल रिजन लागून ओके सो कित्याक लागून आमी तांकां मेवळे आनी कित्या बद्दल आमी अशें डिस्कशन करता हें तुमकां येता त्या व्लॉगान कळटलेंच सो म्हटलें आयज मेवळया आनी जें कितें आहा तें उलोवन घेवया कित्याक टायम तरी बिलकूल ना आमचे कडेन सो दीस सामके रोखडे धांवता हयका न्ही सो आयज मेळ्या फाल्यां मेळ्या अशें करून करून फायनली आमी प्लॅन केलें आनी मेवळे आनी तेंच आमी डिस्कशन करताले कशें कितें करपाचें सगळें ओके सो मागीर हें सगळें करून जालें की न्ही डिस्कशन करून जालें की मागीर आमी गेले रिट्स क्लासीक जेवपाक थंय जेयलें मागीर आमी भायर सरलीं हांगासर आमची युट्यूब फॅमिली मेवळे नांव सांग रिमा तुमी ओमानान आसता गोंयान भोंवपाक येयला रस्ता से हाय टू एवरीवन हाय से हाय टू एवरीवन हाय जालें आमचें तिमी भायर सरली आमी सो फाल्यां तिमी येतली आमगेर थोडेशें काम आसा ते फाल्यां तांकां यो म्हटलें हांवें ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता हो व्हिडिओ आवडलो जर लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण बाय